पळोवया प्रायम खबरो। पणजेचो महापौर उपमहापौराची वेंचणूक अकस्मात फुडें धुकलिल्ल्यान राजकीय मळार खवदळ। विधानसभेन विरोधकांनी घालो गोंधळ। मुख्यमंत्री म्हणटा वेंचणूक फुडें धुकलपाचो निर्णय कायद्यान। खेडाक मंगळारा जाल्ले बस अपघातान मरण आयिल्ले गोंयकारांचे कुडीचेर गोंयांत तांचे मूळ गांवांनी निमणे संस्कार। कांय जाणांच्यो कुडी मंगळारा राती जाल्यार कांय जाणांच्यो बुधवारा सकाळी पावल्यो गोंयांत। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेचो मोपा विमानतळाक तेको, मात अलेक्स रेजिनाल्डाचो विरोध। काँग्रेस म्हणटा अर्थसंकल्प दिशाहीन आनी रीण माथ्यार मारपी। राजभाषा कायद्यान दुरुस्ती करपाचो सरकाराचो विचार ना। मराठी राजभाषा करची म्हूण सरकाराकडेन कोणेच मागणी करूंक ना। मुख्यमंत्री पर्रीकराची विधानसभेन जाप। रोमीची मात निवेदना पावली। आनी 6 वर्साचे भुरग्यांक फुटबॉलान हाडात। AIFF अकादमीचे स्कॉट ऑडेनेलाची फुटबॉल संघटनेक विनवणी। खबरो विस्तारान। पणजेचो महापौर आनी उपमहापौराची वेंचणूक अकस्मात फुडें धुकलिल्ल्यान बुधवारा राजकीय मळार बरोच खवदळ पडलो। तंत्रीक कारणांक लागून ही वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या अशी नोटीस वेंचणूक अधिकाऱ्यान काडिल्ल्यान हो बोवाळ जालो। विधानसभेन विरोधी आमदारांनी हो प्रस्न तापयल्ल्यान सभापतीक 2दा कामकाज स्थगीत करचे पडले। मुख्यमंत्री म्हणटा वेंचणूक फुडें धुकलपाचो निर्णय कायद्या प्रमाणूच घेतला। मात बाबूश मोन्सेरात गटा प्रमाण आपल्याक बहुमत ना मेळना ते पळोवन मनोहर पर्रीकरान सत्तेचो गैरवापर केलो आनी वेंचणूक फुडें धुकल्ली। पणजे महापौर वेंचणूक प्रस्नावेल्यान बोवाळ जाल्ल्यान गोंय विधानसभेचे कामकाज 2दा तहकूब करचे पडले। सभागृह 10 मिनटां खातीर स्थगीत करता। पणजेचो नवो महापौर आनी उपमहापौर वेंचून काडपा खातीर बुधवारा वेंचणूक जावपाची आसली। वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या अशी नोटीस संजीत रॉड्रिगीसान धाडिल्ल्यान वेंचणुके खातीर जमिल्ले नगरसेवक सामके बेजार जाले। हो लोकशायेचो खून आसा असो आरोप महापौर पदा खातीर उमेदवारी अर्ज भरिल्ल्या सुरेंद्र फुर्तादोन केलो। Can you postpone the election? Did we postpone the election? Did we postpone the election when we become the mayor? When the election commissioner announced the election, can anybody postpone everything? पणजे महापौराची वेंचणूक मुद्दाम फुडें धुकल्ली म्हूण काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेरात, अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी अपक्ष आमदार विजय सरदेसायन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचेर खर टिका केली। It is shameful that the chief minister who represents the capital city is murdering democracy in his very own constituency. It is very clear that Surendra Furtado has majority. He has 16 corporators with him present here. There is no grounds to postpone the election. He clearly said that I have got a majority of 21, so no one should destabilize my government. That is what the statement comes. We also had a majority of 16. 2 people maybe have shifted side at that time. So he should have been very graceful, saying, "Baba, see, they had the majority. Let them run the corporation for 5 years. I am not coming to the picture." The moment the corporation had come back again, was about to come back again into our hands, this is the mischief what he has played. So tomorrow he should not blame anyone, saying that from his number from 21 has reduced to 15. महापौर प्रश्नाचेर आमदार आनी नगरसेवक राज्यपालांक मेळ्ळे। When the process of election is going on, suddenly you postpone it with some excuse is very undemocratic. महापौराची वेंचणूक फुडें धुकलपाची सुचोवणी सरकारान केल्ली अशें वेंचणूक अधिकारी संजीत रॉड्रिगीसान सांगले। We have received some directions from the government saying that there are various representations
move to the government regarding certain issues, and government has decided to, till these issues are decided, that the election could be held back. Such directions are received, and based on these government directions, we have postponed today's meeting. वेचणूक फुडें धुकल्ली म्हूण आदले महापौर टोनी रॉड्रिगीसान अजाप उक्तायले. आमी सरप्रायज हें जालो पोस्टपोन जालो आनी कांय ना. आज पोस्टपोन जाता आमी कमिशनरा कडेन विचारलें कितें कितें जालां कित्याक लागून पोस्टपोन सगळें आमचो कोणूय एबसेंट नासलो. अरे रिक्वायर्ड नंबर नासतना कॉन्फिडन्सली दिता आमी कॉन्फिडन्सली येयले सारकें. बुधवारा महापौराची वेंचणूक जाल्ली जाल्यार ती पणजी महापालिका कायदो 2002च्या आड जावपाची अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. ह्या कायद्या प्रमाण नव्या वर्साच्या पयल्या बसकेन नवो महापौर वेंचून काडपाचो आसता. बुधवारची बसका ही चालू वर्साची 4थी बसका आसली. एका जागृत नागरिकान ह्या विशीं कागाळ केल्ल्यान वेंचणूक रद्द करची पडली अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगलें. इतले मजगतीं ह्या मुद्द्यावेल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारान राजिनामो दिवचो अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. चीफ मिनिस्टराक की तुगे प्रायोरिटी सेट रायट कर आनी डेमोक्रेसी काबार करनाका आनी तुका जो तर CCP जो तर एक इन्सिडेंट बारीक जायना सोड्यान गारस. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी, सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. खेडाक मंगळारा जाल्ले बस अपघातान मरण आयिल्ले गोंयकारांचे कुडीचेर बुधवारा गोंयान तांचे मूळ गांवांत निमणे संस्कार केले. ह्या अपघातान 15 गोंयकारांक मरण आयिल्ले. कांय जाणांच्यो कुडी मंगळारा राती जाल्यार कांय जाणांच्यो बुधवारा सकाळी एम्ब्युलन्सीन गोंयान पावल्यो. मंगळारा फांतोडेर जाल्ल्या अपघातान 15 गोंयकारांक मरण आयलें. ह्या अपघातान मरण आयिल्ल्यांच्यो कुडी गोंयान तांच्या घरा हाडल्यो तेन्ना तांच्या सोयऱ्या धायऱ्यांनी आकांत केलो. ह्या अपघातान पोमुर्फेच्या पॅट्रिक मेंडीस ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. ताची कूड पळयतकीर ताच्या आवयचेर आकांत आयलो. कितें गो बाय म्हाका वळखो नाय काय म्हणलें मामी आख्खे बसीक एक्सिडेंट जाला म्हजे हात दुखवल्यात आनी पॅट्रीक हांव काय म्हणल्यार आपणाक दिसोंक ना गे मामी पॅट्रीक म्हणजे न्हू तुजे लागीं उलोवंक म्हणून फोन कार्ड केलो त्या म्हज्या पुता. मूळ कोळवाचे पूण मुंबईक रावपी प्लेसिड इग्नेशियस आनी बेर्नार्ड इग्नेशियस ह्या दोगांक ह्या भिरांकूळ अपघातान मरण आयलें. बेर्नार्डाचो भाव पॉलान आपणाल्यो भावना उक्तायल्यो. Youngest son Lee came from Bombay and identified a body and his father's body. The funeral is slated for Friday in Bombay. They had come to the ancestral house for a weekend and I was the last to have reached them for the journey to Bombay, which eventually took them to the last journey. ह्या अपघातान सोंपिल्ली गिरीची सिस्टर मारिया मार्टिनाक आर्गां ओपपा खातीर गिरीच्या अवर लेडी ऑफ परपेच्युअल ओल्ड एज होमान खासा मिस जाले. हे ओल्ड एज होम ती चलयताली. एकदम बरी सिस्टर दुबड्यांच्या जाणट्यांच्या मोगान बुडलेली खालती ती जायते जेजूच्या पावलांनी चलून जेजू चल्लो दुसऱ्यांची सेवा करून तो मेलो ते भाशेन ती दुसऱ्यांची गोरजेवंतांची आमच्या ह्या घरांत येतल्या जाणट्यांची ती सेवा करताली. गावणेची अजया कामत ही चली वेर्णेच्या एका फार्मास्युटिकल कंपनीत काम करताली. कंपनीच्या कामा खातीर ती मुंबय वताली. ह्या अपघातान तिची सगळी सपनां उद्ध्वस्त जाली. बुधवारा गावण्या तिच्या कुडीर निमणे संस्कार जाले. येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान ह्या वेळार तिका आर्गां ओंपली. वायट दिसता की आमचे एक बरें गांवचे भुरगे उच्च शिक्षीत ताच्या ट्रेनिंगा खातीर मुंबय वताले आनी काल जो एक्सिडेंट महाड ह्या विभागान जालो खेड नाको काडल्या नंतर थंय जो एक्सिडेंटात ताका मरण आयलें. वायट दिसता कारण तुमच्या हें घरचें कशें आनी आज सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट ज्या तरेन हें कितें चल्लां नॅशनल परमीट आसूं किंवा हे बरोबर ना. नॅशनल परमिटाच्यो ज्यो गाडयो येता तांकां नक्कीच आमी बंधन घालतले. आनी कोटंबी केपेचो विवेक परवार हाकाय ह्या अपघातान मरण आयिल्लें. ऑटोमोबायल इंजिनियरींग कोर्स करून फुडलें शिकप करून आपल्या फॅमिली पळोवपाचो ताणें प्रयत्न आसलो. समाजाचो एक भुरगो म्हाज्या भावालो चलो
विवेक आमचे पासून आतां पयस गेलो आनी आमकां सोडून गेल्यार खूब आमकां दूख जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन मोपा विमानतळाक तेंको दिला. मोपाक लागून उत्तर गोंयचो विकास जातलो अशें तांचें मत. मात आलेक्स रेजिनाल्डान नवे विमानतळाक विरोध केला. काँग्रेस म्हणटा मनोहर पर्रीकारान मांडिल्लो अर्थसंकल्प दिशाहीन आनी रीण माथ्यार मारपी आसा. Mopa airport should be taken up with right earnest. We know that the assurance has already been given by the central government as well as the state government, saying that the WM airport will remain, it will function. But if in North Goa that airport comes, it's not only going to serve people, it's going to create a lot of employment for the people of North. You go to Pedne, this is nothing much. My decision is very straight. In fact, there is no question of harming the Shetkars or the persons who are affected, and having an airport which will benefit the PPP fellow. I demand that ACAO gives a report, and once ACAO gives a report, we will be able to tell the truth. What is his fear of telling ACAO to make one more report? The South Goa District Collectorate building in his memory seems to be more of an afterthought. This announcement should have been made at the time of the inauguration, and the delay suggests other motivations like the forthcoming Lok Sabha elections. I would think that a greater tribute that the Chief Minister could pay to the late Mathani Bab would be to respect his views on various matters like the Mopa airport, which he had opposed tooth and nail. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.